देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. मातेवाचो 22:21 वोल 33-43 आनी वोल 45-46. जेजून पुरम याज्ञिकांक आनी पोरजेच्या वडिलांक एक वपार सांगली. कोण एक बाटकार आसलो आनी ताणें एक दाकाचो मोळो लायलो. ताचे भोंवतणी आडो घालो. तातूंत गाणयाक एक कोलंबी कातयली आनी पारो करूंक एक गुपूर बांदलो. मागीर तो मोळो ताणें कुलवाद्यांक कुमल्यांक दिलो आनी आपूण पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. फोल पिकचो वेळ लागीं पावतच आपलें कुमलें घेवच्याक ताणें त्या कुलवाद्याशी आपल्या चाकरांक धाडलें. पूण कुलवाद्यांनी ताच्या चाकरांक धरून एकल्याक मार घालो, दुसऱ्याक जिवेशी मारलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो. आनीक एक फावट ताणें दुसऱ्या चाकरांक धाडलें. पयल्यावून उदीक आनी ताणें तांकांय तशें केलें. म्हज्या पुताक भिडयतले अशें म्हणून शेकी ताणें आपल्या पुताक ताचेशी धाडलो. पूण कुलवाद्यांनी पुताक पळोवन आपणा भितर म्हणलें, हो ताचो दायजी, येयात हाका जिवेशी मारुया आनी ताचें दायज आमचें जातलें. आनी तांणी ताका धरून मोळ्या भायर व्हेलो आनी जिवेशी मारलो. आतां मोळ्याचो दोनी येतूच त्या कुलवाद्यांक कितें करतलो? तांणी जाप दिली, त्या नुस्त्याच्या वोड बसून करतलो आनी दुसऱ्या कुलवाद्यांक आपणाक त्या काळार फळ दितात तसल्यांक आपलो मोळो कुमल्याक दितलो. जेजून म्हणलें, जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिलो तोच जालो कोणश्या सोदीचो फातर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां. तें पळोवन आमी तोटाक जाल्या. अशें तुमी केन्नाच पवित्र पुस्तकार वाचूंक ना. म्हणटूच देवाचें राज देव तुमचे कडल्यान काडून घेतलो आनी पुर्ती फळां करतात तसल्या लोकांक दितलो. ताच्यो वपारी आयकल्या उपरांत मुखेल याज्ञीक आनी फारिसेव आपणाच विशीं तो उलयता म्हूण समजले आनी ताका ते धरतले आसले. पूण लोकांक भियेले, कित्याक प्रवादी म्हूण लोक ताका मानतालो. देवाचें उतर. देवाचो वरपकार. नियाळ. देव आमच्या बेसा प्रमाणे आमकां वेगवेगळी देणी फावो करता आनी ही देणी सुफल करूंक आमकां फावो ती करपा दिता. वेगवेगळ्या काळार देव ह्या देण्याचो हिशोब घेता आनी आमी प्रामाणीकपणान हिशोब दितले म्हूण देव आवडेता. प्राचीत काळ म्हणल्यार खेरीत काळ. आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालूंक आमकां बरो सोयीक फावो करता. विस्वासी चाकरां कशीं आमच्या जिविताचो हिशोब दिवंक, देवाचें तें देवाक दिवंक आनी आमच्या जिवितांत कितेंय वांकडें आसा जाल्यार पयसावंक आमी भास दिवया. आमेन.